जो मेरेन गोवा मायल्स ॲप बंद करिना तो मेरेन रस्त्यार टॅक्सी हाडचे नात अशी भूमिका टॅक्सीवाल्यांनी घेतल्या. टॅक्सीवाल्यांची ही दादागिरी सरकार खपोवन घेवचे नात. सरकारान त्या खातीर पर्यायी व्यवस्था केल्ली आसा म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. तुम्ही लोकल टॅक्सीकारांक घेऊन कितें करूंक ना? गोवा मायल्सचो लोकल टॅक्सीकारांक जॉईन जा म्हणून तेन्नाच्यानूच सांगला. कोणीच तांकां आडोवंक ना. लोकल जे दिसा ऍप सुरू केला पळय न्ही रे, ते दिसाच्यान सांगला तांकां गोवा मायल्सान तेंच्यांनी जॉईन जाया म्हणून. तेंच्यांनी जावपाक जाय, जावंक नासले तेंची चूक ना. आसा. विदाउट गोवा मायल्स तुम्ही आता सांगता तांकां दुसरो ऑप्शन दिला तुम्ही. तांकां आमी दुसरें ऑप्शन दिला, इतक्यात आमी जावचे ना म्हणटा म्हणून दिल्ले आसा, अदरवायज दिवंक ना. ऍक्च्युली टॅक्सी ज्यो स्ट्रायकार गेल्या त्या संदर्भात ही सगळी व्यवस्था आणि बाकीची पळोवपा खातीर मिटींग आशिल्ली. हांवें आयच्या मिटींगेक आमचो उपमुख्यमंत्री टुरिझम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर, आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन, आमचो मिनिस्टर मायकल आणि आमचो कॉर्पोरेशनचो चेअरमॅन बाब दयानंद सोपटे यांच्या सहित आम्ही सगळे आमचे CS, DGP सगळो म्हणजे पुलीस फोर्स, दोज वर इन सेक्युरिटी, त्याच बरोबर आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हाजे सगळ्यांचे डायरेक्टर्स, KTCचो MD ह्या सगळ्या जाणांक आपयले की व्यवस्था कशा पद्दतीत करची. हाज्या बरोबर जॉईंटली गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, PTAG, GCCI सगळ्यो ऑल द बॉडीज दोज वर इन द स्टेट दे हॅव कम फॉर द मिटींग आणि त्या सगळ्या लोकांनी आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी ह्या विशयाचेर सपोर्ट केला. आयज पुराय गोंयांतल्या लोकांचो सगळ्यांचो सपोर्ट जो आसा हो ॲप बेस्ड टॅक्सी खातीर आसा. सगळ्यांनी सांगलेलो आसा तुमचो निर्णय हो पूर्णता बरोबर निर्णय आसा आणि म्हणल्यार फक्त एकूच मेसेज रॉंग वचोंक जायना की गोंयान येवपी ट्युरिस्ट हांच्यांनी खंयसरूच आपल्यो येवपाच्यो टिकेट्स आनी हे कॅन्सल करपाची गरज ना. सो दॅट आमी सगळ्यांची व्यवस्था जी आसा ती 100% व्यवस्था केल्या. कालच्यान हांव पर्सनली मॉनिटर करीत आसा. आमचे सगळे मिनिस्टर्स, आमचो सगळे जाण म्हणजे पर्सनली व्यवस्थित लक्ष दिवन आसा. मायकल आपल्या नॉर्थ गोवाच्या कोस्टल बेल्टान सगळे कडेन पळयता. सगळ्या हॉटेल्सांनी व्यवस्था हांगासर सगळ्या हॉटेलांनी प्रायव्हेट व्यवस्था आपली सुरू केल्या. आपल्या हॉटेला वेल्यान रेंट अ कॅब म्हण किंवा प्रायव्हेट कार्स ज्यो आहा तेंच्यांनी आपल्यो इवन दो कोचीस, सेपरेट कोचीस दे आर अरेंजिंग म्हणजे फ्रॉम द एअरपोर्ट टू द हॉटेल्स किंवा हॉटेल्स टू द एअरपोर्ट. बोथ द म्हणजे रेल्वे स्टेशन जे आसा सगळे थिवी आसतले, मडगांव आसतले, थंयसर जवळपास 100 कदंबा बसीस आर इन सर्व्हिस. एट प्रेझेंट 60 बसीस ऑलरेडी चालू झाल्यो. एडिशनल आमी 40 बसीस ज्यो आसा त्यो दवरलेल्यो आसा. अरेंजमेंट लागता ताच्या खातीर केला. प्रत्येक जाग्याचेर खंयच्योच म्हणजे आमची गोवा मायल्स किंवा खंयचीय गाडी जी आसा पळय ही कोणाकूच आडोवपाक आमी दिवचे ना. पुलीस तांच्या बरोबर आसा. सगळे कडेन पेट्रोलिंग केल्या. फाल्यांचो आमचे डायरेक्टर ऑफ टुरिझम आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाच्या मार्फत फाल्यां आमच्या बसीचो शेड्यूल सुद्दां आमी पब्लीश करता. ऑलरेडी शेड्यूल दिला. दर एका वरांतल्यान फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट फ्रॉम द नॉर्थ आणि कोस्टल बेल्ट फ्रॉम द साऊथ दर एका वराक आमच्यो डायरेक्ट बसीस ज्यो आसा पळय सेंट्रल सर्व्हिसीस बसीस ह्यो एअरपोर्ट पर्यंत वतल्यो किंवा हेज्या पर्यंत वतल्यो. ताज्या भायर आमी कंट्रोल रूम फॉर द नॉर्थ आणि साऊथ गोवा कलेक्टरेट कंट्रोल रूम एस्टाब्लीश केला. तांचे नंबर जे आसा फाल्यांच्या न्यूजपेपरान आमी ऑलरेडी पब्लीश करून सांगला. नॉर्थ गोवा कलेक्टर आणि साऊथ गोवा कलेक्टर म्हणजे तितूंतल्यान कलेक्टर, डायरेक्टर ऑफ टुरिझम, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि पुलीस हे 24/7 ह्यो सगळ्यो गजाली मॉनिटर करतले. गोंयांतलो आसतलो खंयच्याय ट्युरिस्टाक जर आपूण खंयसरी उरला, आपल्या बस मेळना अशें दिसत आमच्या कंट्रोल रूमाचेर तांच्यांनी फोन करप. सो डायरेक्टली तेजी व्यवस्था जी आसा ती थंयच्यान केली वतली. त्या खातीर सगळ्या लोकांनी आमकां ह्या बाबतींत सहकार्य करचें. आमी सगळ्या स्टेक होल्डर्स ऑफ दीस इंडस्ट्री वी हॅव आस्क्ड द हेल्प फ्रॉम देम ऑल्सो. सो सगळ्यांचो सपोर्ट बरो सपोर्ट आसा. आयच्या मिटिंगेन आमी ताकाच लागून वी आर सपोर्टिंग फॉर द ॲप बेस्ड टॅक्सी. आमी तरी हांव परत एकदा सांगता आमी तांच्या खातीर ऑप्शन ओपन दवरला. त्या सगळ्यांनी येवन गोवा मायल्साक जॉईन जावचे जाल्यार तांच्यांनी नवीन ॲप बेस्ड टॅक्सीचेर येवचे. वी आर आमी ऑप्शन इज ओपन फॉर देम टील नाव. वी आर रेडी टू हेल्प देम. आमी जो इंटरेस्ट किंवा जे हे स्टेप घेतल्या इन द इंटरेस्ट ऑफ टुरिझम इंडस्ट्री ह्या इंडस्ट्रीच्या आणि टॅक्सीवाल्याच्या इंडस्ट्रीच्या हेचेर आमी हे स्टेप घेतलेले आसा. तांच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करप हे अत्यंत गरजेचें आसा आणि हे तांचे कडेन आमी सो तुमी आमचो चीफ मिनिस्टर मानादीक चीफ मिनिस्टर इतलो फ्लेक्सिबल आसा. फुडले तांकां ऑप्शन सुद्दां दिला तुमी जाय जाल्यार तुमचे ओन ॲप एडॉप्ट करा. दुसरें आहा तो ॲप सुद्दां गोवा मायल्स तेंचो इन्वॉल्वमेंट आसपा जाय म्हूण कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर तेंचो आमी घेवपाक केला. सो दे फूल इन्वॉल्वमेंट इज देर इन द रनिंग ऑफ इवन द एक्झिस्टिंग गोवा मायल्स. एक पॉयंट जालो. दुसरें per transaction the aggregator Goa Miles is going to
गिव्ह देम 1 रुपी टू अ वेलफेअर फंड फॉर टॅक्सी पीपल. सरकारान सांगला आम्ही आमचो 1 रुपया घालतले, म्हणजे कितलो क्रोरांनी तो पैसो जातलो, विच विल बी यूज फॉर द वेलफेअर ऑफ आवर गोंयकार टॅक्सीवाले आहा तेंचेच खातीर हे आमी करपाक सोदता. So what is the reason they are thinking of going on strike and not accepting the app? There is no tangible reason at all. And इतले करून CM has gone further and asked the aggregator that तेंचे इन्शुरन्साचे पळय टॅक्सी तरी बंद उरता 1500 रुपीज दिसा तांकां दिवपाचे म्हूण तेय ते एग्री जाला. इतले तांकां आमी सगळे एग्री जाता, कितें रिजन ते टॅक्सी बंद दवरपाक म्हाका मातशें पूण समजोणी मेळना. It is like holding the entire tourism industry to ransom. This will never be accepted. दुसरे हो सरकार सारको गट प्रमाणान we are prepared for any eventuality. We will not step back. हे मेसेज तांकां वचपा जाय. आनी म्हाका समजणी एज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा ती सगळे जाण एग्रीएबल आसा. आमचे साधारण जे आमी सामान्य टॅक्सीवाले एग्री आहात, त्यांचे थोडेचशे लिडर प्रॉब्लेम करता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा वतीन हांव एक सांगपाक सोदता, जे कोण त्रास करता, जे कोण वाटेर गाडी आडयतले, जे लीडर मिसगायड करता, तांकां नोटिसीज वयतल्यो, त्यांची टॅक्सी परमीट कॅन्सील जातली अँड दे हॅव टू रिअप्लाय अगेन. अँड इफ देर इज नो क्लिअरन्स यू डोंट गेट अ टॅक्सी परमीट. त्रास जावंक जायना. आयज मुख्यमंत्री तेंचे कडेन उब्यान 2 वरां उलयलो काल, 2 hours. वीच चीफ मिनिस्टर विल स्टँड अँड टॉक. उबो रावन उलयलो. कित्याक उबो रावन उलयलो? ताका कळलें की ट्युरिस्टांक त्रास जाले, थोड्या स्वतः ट्युरिस्टांक त्रास जाले. आयज जावचें ना म्हणून ही सगळी वेवस्था लायली आहा. आय एम ऑल्सो विथ माय टॅक्सी ओनर्स, बट दे आर ऑल्सो लिटल गोईंग इन रॉंग डायरेक्शन. दे कॅनॉट कीप आवर ट्युरिस्ट टू रॅन्सम. ट्युरिस्ट म्हणजे आमचे पोट, ते सोजमनान ते. हे सोजमणी पयलीं आमी घेवपाक जाय. हांव जाणा तांकां दुखलां म्हणून. सीएमान ऑप्शन दिलें, तुमकां गोवा मायल्सान येवपाचें ना, तुमी दुसरो ऍप काडा. आय विल सपोर्ट यू. यू डू युअर ओन ऍप. We will call expression of interest. You take part in that. तुम्ही ऍप करा. कोण एग्री ना? हे थोडे जाण जे लिडर आहात ते मिसगायड करतात. हांव सांगता तुका, हे सगळे वस्तू थोड्या दिसांनी जाग्यार पडटले. आय एम विथ माय टुरिस्ट टॅक्सी ओनर्स. दे हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग, इन द इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा अँड ट्युरिझम. जो आमचो एकूच धंदो उरला, हो सांबाळपाक जाय आमी. आणि आम्ही म्हणजे कोण? पहिले ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर जे ट्युरिस्टांक हाडूंक वयता एअरपोर्टा वयरसून ऑर ट्रेन स्टेशना वयरसून ऑर बस स्टँडा वयरसून. तेच जर आयज म्हणावं लागले की आम्ही ट्युरिस्टांक फेरी करचे ना, जाल्यार ट्युरिस्ट गोंयान येतले तरी कित्याक? हो प्रश्न आहा. टोटल अराउंड 1500 किती जाल्ले सर, पण एक्झॅक्ट फिगर खबर ना, पण ऑलमोस्ट अराउंड 1500. पूण आता या 2-3 दिसां तर वाडटले, बिकॉज आता ते आमकां ऑलरेडी अप्रोच जाल्यात. अराउंड 250 सुमार टॅक्सी ऑलरेडी अप्रोच जाल्या. या स्ट्रायकाक लागून फायदो जाला की लॉस जालो? भरपूर फायदो जालो. एनी पब्लिसिटी इज वेलकम. बेसिकली लोकांनी हे स्टार्ट केला. आणि मेन म्हळ्यार सगळे गोंयचे लोक जितले आसा ते सगळे बरोबर आसा. सो म्हाका लॉस कांयच जावना, फायदो खूबच जालो. एक विषय येता की टॅक्नॉलॉजी ही डेव्हलप करप इझी, पूण ताका चलोवप हें मातशें ताका एक्सपिरियन्स जाय पडटा. आनी ही जी टॅक्नॉलॉजी म्हजे बरोबर आसा ती तांकां ऑलरेडी 8 ते 9 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. तुम्ही घेता ताका लागून एखादे तुम्ही चिटिंग करता, तुम्ही मोनोपोली करतले आणि मागीर तांकां रस्त्यार घालतले अशें? तशें कांय ना. आमी डेफिनेटली हो जो ऍप हाडला, तुमी समज जर पळयत बाकीचे ऍप खंयचे जे मार्केटान आसात तांचे कडेन आमचो ऍप समज करत, जो अमावंट आमी तांकां प्रॉमीस केला, आमी तो मॅक्झिमम अमावंट तांकां दितात. 100ाचो 100% तांचोच. बाकीचे उरिल्ली कन्व्हिनियन्स फी जी आसा ती 15 रुपया ते 90 रुपया, ऑन एन एवरेज 7%. मॅक्झिमम इज 90 रुपीज, मिनिमम इज 15 रुपीज. दॅट वी आर चार्जिंग टू द कस्टमर. आणि उरली ती 5% जीएसटी जी आसा ती आमी हे करता. डॉमिसाईल कंपल्सरी करचे म्हणून सांगले. आर यू एग्रींग विथ दॅट की डॉमिसाईल कंपल्सरी करचे जे टॅक्सीवाले आसा तेका करपाचें डेफिनेटली. गोंयकार आसतले भितर? हो, अजूनय गोंयकार आसा, तशें ना की डॉमिसायला लागून. आमच्या हातूंत भितर फक्त 5% ड्रायव्हर जे आसा ते भायले आसात. पूण तांचे पीसीसी पोलीस क्लिअरन्स आमी घेतले शिवाय आमी फुडें तांकां गाडीचेर ऑन बोर्ड करना. 100% क्लिअर. आता सरकारान